हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. भायर न्ही असले वत येयला, दोळे उगते जायना माझ्या. आनी पळयात असले वत येयला भायर, रखरखीत कपडे बरे मस्त सुकपा सारके वत येयला. तर आयज न्ही शेनवार आणि फाल्यां आयतार. तर कालचो जो तुम्ही व्हिडिओ पळयलो पळय न्ही नागपंचमीचो, तो आय होप तुमकां आवडलो आसतलो. अजून अपलोड काय करूं ना, बट होप करता की तुमकां तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आवडलो आसतलो. आणि आमी जशी करता पळय न्हू तशी पद्दत खुबश्या जाणांनी नवी पळयली आसतली. म्हटल्यार जशें फर्स्ट टायम पळयलें आसतलें की अशें बी नागपंचम करता म्हणून. तेन्ना हांव हांगासर आयिल्लें पळय तेन्ना हांव बीन अशें शॉक आसलें, म्हणून अशी आनी नागपंचम करतात का म्हणून. तर हय, अशी बी नागपंचम करता आनी आमगेर अशीच करता. तर आता शेनवार सकाळची जाल्यार 10:30 सुमार. आणि आता हांव परत रेडी जाला मार्केटान वचपा. मातशें मार्केटान वचून येता. मार्केटान इन सेन्स आयज माजाळी वता. एवरी टायम सदाशिव गडार वतालें न्ही, आयज माजाळी वता. मातशें काम आसा, इल्लेशें बारीक एकूच काम आसा, सो तें करून येता. कित्याक फाल्यां आयतार, फाल्यां भायर सरपा मेळपा ना, कित्याक हें न्ही आयतार पुजो बद्दल न्ही. आनी सेकेंडली आतां पावस बी ना, मेन रिजन तें भायर सरपाचें. मातशें वत आसा न्ही, ताका लागून म्हटल्यार भायर सरया. मागीर पावस येयलो की बेजार येता खंय वचपा न्ही, ताका लागून चलत तर वता. मातशें बारीकशें जें काम आसा तें कंप्लीट करून येता. इफ सपोज शूट करपाक मेळ्ळी जाल्यार करता, ना जाल्यार ना. बारीकशें इल्लेशें काम, एकूच कडेन वचपाचें. इतले दीस जेन्ना पावस पडटालो पळय न्हू, तेन्ना पावस पडटा बेजार येता भायर सरपाक जातालें. आतां वत येयला आनी आतां वत येयला आनी वताक पळोवन अशें दिसता रे, वत येयलें आतां न्ही, वताक कशें वचपाचें अशें म्हणून रे. हे बी प्रॉब्लम, ते बी प्रॉब्लम. सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा ना खरें सॅटिस्फॅक्शन म्हणून वत पळय कसलें कडक. चला वचून येता. एक येता 15-20 मिनटां भितर रिटर्न पावतलें. 20 अर्द वर न्ही रे. बाईक लेकू जा रे. शॉपिंग करपा हांव येयलां आनी रेस्ट मुडार हो आसा. सो हांगसर न्ही वायलं आसा. म्हाका एक वायर बरें दिसता, पिंक कलर, बट मंगळसूत्र डिझायन बरो दिसता. 475 450 कमी आहे. तो एक घे सायडीक सांग गो कितले खंय रेट आहे. 515 रुपया, 475 रुपया पडटली ते लास्ट. आनी आनी क्वॉलिटी दाखोवं गेलो. आयली आमी घरा. मार्केटान वचून मार्केटान इन्सेस माजाळी गेल्ली. व्हडलेशें कांय नाशिल्लें, जें तुमकां शूट करून दाखयलां पळय न्हू तेंच. जशें की तुमकां हांवें लास्ट टू लास्ट ब्लॉगान सुद्दां सांगलेलें पळय की न्ही वर्साची म्हाजी ओटी भरपाची आसता म्हणून. सो तीच ओटी भरपाक लागून कापडां जाय न्ही, कापडाची ओटी भरता वर्सान वर्सा एकदां न्ही. सो ताका लागून कापड घालून भरता. सो तेंच हाडपाक गेलें. हाडलां, दाखयता तुमकां. आतां म्हणल्यार अशें कितें शॉपिंग केलें कितें तुमच्या वांगडा शेअर करताच न्ही, तशें दाखयतलें तुमकां कितें हाडलां तें. पयलीं न्ही आदन बी मातशें दवरून येता, कित्याक की 11:15 सुमार जालीं. येयल्ली आमी एक 10-15 मिनटां सुमार पयलीं. सो वताक गेल्लें न्ही, तकली बी कितें जाली, खूब तेंपान वत घेतलें. दोळे बी भिरभिरपाक लागले. सामकें संवय मोडली न्ही वताची, ताका लागून. तर आदन बी मातशें दवरता, दाळी कुकर लायता आनी मागीर तुमकां दाखयता की कितें हाडलां तें. हांव न्ही आदन दवरतलें आनी फक्त कुकर जो आसा पळय तो लायतलें म्हणून गेल्लें. बट सगळें रांदून करून आयलें. सो एकदां किचनान घुसल्यार म्हाका तर स्पेशली तशेंच जाता. सो ही पळयात कापडां जी आसा पळय न्हू ती हाडल्या. सो 3 आनी ही 2 5 टोटल 5 घेतल्या. म्हटल्यार कितें खबर आसा, पयलीं हें दाखयता तुमकां, मागीर सांगता. तर सेम कापडां घेतल्या, कॉटनची जी कापडां आसता पळय सादी सिंपल अशी, तीच कापडां वर्सान हांव असलीच कापडान उठ भरता.
तर एक मी तुमकां मातशें भायर काडून दाखयता. हें पळयात, ट्रायपॉड हाडून आनी एकूच हातीन करपा पडटा सगळें. हें पळय अशी कापडां जी सादी सिंपल आसता पळय न्हू ती, बट कॉटनची. हितून न्ही 2 भशेन क्वॉलिटी येता. एक हें कॉटन आनीक म्हळ्यार जें सुती कॉटन आसता पळय न्हू तें, आनी एक न्ही मातशें मिक्स आसता सिंथेटीक टायप. तें अशें मातशें सुळसुळीत अशें आसता पळय मिक्स तें. सो ती घेवना हांवें, हेच घेतल्या डायरेक्ट. हेकाच लागून कोणी न्हेसता जाल्यार बी मागीर बरें जाता न्ही अशें म्हणून. हो एक कलर आसा तितून ऑरेंज कलर. नेक्स्ट हो पळयात कॉफी कलर, चॉकलेटी कलर जाका आमी म्हणटा पळय न्हू तो. बरो दिसता कॉम्बिनेशन न्ही हेजें बरें दिसता. हांवें म्हटलेलें काळपट अशें दिसता रे आसूं अशें म्हणून. हो म्हणपाक ना बरो दिसता घे अशें म्हणून. तर हो कलर हाणें चूज केला. तर हो सेकंड कलर. थर्ड आसा हो पिंक कलर, राणी पिंक जाका आमी म्हणटा पळय न्हू तो कलर. सगळी सेम आहा, एकूच भशेन, फक्त कलर डिफरंट घेतले. आनी हें पॅरेट ग्रीन. हो कलर म्हाका खूब आवडलो दाखयतानाच. सो हो कलर आनी हेजी बॉर्डर बी जी आसा पळय ती बरी आसा. पळय बरी दिसता ओपन करतकीर. सो आतां तुमकां ओपन बी कांय करून दाखयना, अशें वयल्या वयर दाखयता. आनी थर्ड हो आबोली कलर जाका आमी म्हणटा पळय न्हू तो. सो हेजेर मातसो वेगळो दिसता, नाजाल्यार मातसो ऑरेंजीस टायप असो, पिंक ऑरेंज मिक्स टायप. तो आबोली कलर जाका आमी म्हणटा पळय तो कलर. सो ही 5 कापडां जी आसा पळय ती हांवें घेतल्या. एक्चुली वर्साक न्ही म्हाज्यो 7-8 समथींग होटी जाता, बट श्रावणाक ज्यो 5 होटी हांव भरता पळय न्हू त्यो होटी हांव कापडाच्यो भरता. खंय कशी हो होटी भरता पळय न्हू तें तुमकां मागीर कळटलें. जेन्ना होटी भरपाक वतले पळय तेन्ना तुमकां कळटलेंच न्ही. सो तेन्ना मागीर सांगता तुमकां सारकें इन डिटेल. जस्ट न्ही आतां हांव वर्सान वर्स श्रावणाक 5 होटी भरता आनी मागीर एक सातेरीक होटी भरता. सातेरी म्हटल्यार खूब जाणांक खबर आसतलें, हणकूणचें सातेरीचें देवूळ चवथ जावन ओपन जाता पळय. आय थिंक चवथ जावन 5-7 दीस समथींग ओपन आसता तें. सो थंय खूब लोक येता. गोंयच्यान तर भरपूर लोक येता. म्हळ्यार हांगचो लोक जो आसा कारवारचो आनी हेजो लोक तर आसताच, बट गोंयचो लोक तर भरपूर म्हणजे भरपूर येता. खूब जाणांक खबर बी आसतलें. सो थंय एक होटी भरता हांव. आनी एक जी पयर भरली पळय आमच्या थंय सांगेलीची होटी ती. सो त्यो होटी आनीक ह्यो होटी टोटल 5 आनी त्यो 2 7 अशें करून एक 7-8 होटी जाता म्हाज्या वर्साक. अशें म्हणटात न्ही की सवाशीण बायलेन वर्साक एक 5 तरी देवाच्यो होटी ज्यो आसा पळय त्यो भरपाक जाय अशें म्हणून. देवाच्या म्हळ्यार देवीच्यो होटी ज्यो आसा पळय त्यो भरपाक जाय अशें म्हणून. तर तशेंच हांव भरता. म्हळ्यार कितें जाता, आयज ह्या देवळान भरली फाल्यां त्या देवळान भरली, याद उरना न्ही. सो ताका लागून हांव मोस्टली कितें करता, श्रावणाकच भरता. सो याद उरता न्ही, श्रावण म्हयनो येयलो की श्रावण म्हयन्याक हांव वर्साक 5 कडेन होटी भरता, हें याद उरता न्ही. अशें म्हणून हांव श्रावणाकच भरता. आनी सांगिल्ली देवीची जी होटी भरता पळय ती जेन्ना दारान येता म्हळ्यार अशें भोंवता पळय न्ही घरान तेन्ना भरता. आनी सातेरीचें देवूळ म्हणटा तर ताका ऑप्शन ना, तें जेन्ना ओपन जाता तेन्नाच वचून भरपाचें. सो तें आनी हें मागीर अशें जाता न्ही, अरे हांवें ह्या वर्साची भरली काय ती भरलेली ती लास्ट इयराची काय ह्या वर्साची, अशें करून मागीर मायंडान क्वेश्चन जाता न्ही, याद उरना. सो ताका लागून समती श्रावण म्हयन्याकच भरता. मा म्हणपा लागली समती तूं एक खंयचे श्रावण म्हयन्याक जर नवरात्रा कडेन अशी केन्नाय भर, सो तुका बी बऱ्या पडटली याद धरपाक बीन अशें म्हणून. सो नवरात्रांक नाका, श्रावण म्हयन्याक वयतात न्ही आमी देवळांनी, सो तेन्नाच भरया अशें म्हणून हांवें तें डिसायड करून आतां श्रावणाकच भरता. तर ती कापडां एट अ टायम हाडून दवरल्या, आतां भरपाक वचपाक जाय, मागीर लास्ट मुमेंटार रावन उपयोग ना न्ही अशें म्हणून. तर हें काडून आतां जाग्याच्या जाग्यार दवरता. समतच तेतून न्ही खण बी घालून दवरता. खण आसा म्हाजे कडेन हाडलेले, सो तें सगळें घालून दवरिता. मागीर वचपाच्या टायमार गडबडीक आनी सोदपाक नाका न्ही, सो तें घालून सगळें भितर कबडान काडून दवरता. मागीर हेवटेन तेवटेन हात बीत लागपा नाका न्ही अशें म्हणून. सो चला तर हें काडून बिडून घेता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. गुड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 4:15 सुमार जावन गेली आनी न्ही सकाळच्यान अशें वत आशिल्लें भायर, रखरखीत तुमकां दाखयलें पण आतां ह्या सायडीच्यान सगळ्या पावसान काळोख केला. एक्चुली न्ही आतांच जस्ट 5 मिनटां पयलीं ह्या सायडीच्यान सगळ्याक काळोख आशिल्लें आनी अशें वत आशिल्लें. म्हटल्यार आतां वाऱ्यार न्ही पावस सगळो असो येयला. पळोवया पावस पडटा काय वता तो. बट आसा हें पळोवपाक शकता तुमी, ह्या सायडीचें वत बीन आसा, बट पावसान असो काळोख बी केला. पळोवया पडटा काय ना तो. आनी खूब दिसांनी हांगा अशें पळोवन मनाक इतलें बरें दिसलें जाणा, बरें दिसता अशें करून निवळ अशें पळोवपाक. नाजाल्यार ते पावस पडले की ना सगळे बुरशे फंगस आनी शेळो हे ते बेजार येता पळोवपाक. सो मातशें न्ही वतान आतां हांगासर न्ही अशें करून उकल्ला शेळो. सो चित्तालें घासपाचें म्हणून, बट बरें सुकें आसा न्ही, उदक मारले शिवाय घासपाक मेळना. पळोवया कशें कितें तें. आनी
झाडांक बी न्ही हेची पावसाची संवय जाल्ली, वताची संवय नाशिल्ली न्ही, झाडां बी सामकी जाम जाल्या. सगळीं झाडां बी बावल्या, रतनाबोलीची झाडां बी सगळे पळयात. आनी हांव चिंततालें की आतां न्ही वयर वचून हे सगळी स्टॅरकेस मातशी एटलिस्ट घास ना जाल्यार झाडून तरी काडया म्हणून. आनी हे बी सगळें मातशें झाडून कचरो एकटेन करपाक जाय. वत येयला आसतना परत पावस येयला मागीर कांय करपाक मेळपाना न्ही. ही झाडां बिडां पळोवच ना, नदरच घातली ना ह्या सायडीच्या झाडांचेर बीन, तशीच आसा. तर फाटल्यान न्ही थोडीशी हांवें काकीन दिल्ली दसण आनी मोट्या अनंताची झाडां बी लायिल्लीं. सो वचून पळोवपाक जाय ती कितें जाल्यार ती. वतलें म्हणून, बट हो म्हणटा म्हाका केन्ना वचनाका, म्हळ्यार आतां वचनाका, फाल्यां चल, हेका लागून मच्छर तुका इरिटेट करतले अशें म्हणून. तरी पळयता स्टील, नाजाल्यार हे इतलेच तरी झाडून घेता. पळोवया कशें कितें जाता तें. सो पळोवन येता जस्ट फाटल्यान झाडां जी आसा पळय न्हू ती कितें जालें ती. पळयात रतनाबोले झाडां बी कशी जाम जाल्या पळय. 2 दिसान, काल वत आनी आयज वत स्टील जाम जाली. सगळीं झाडां जाम जाल्या. मातशी रतनाबोले झाड चड जाम जाला. पळोवया फाटल्यान या. आनी मेन म्हटल्यार कितें जालें ना, आमचो हिराचो जो झाडू आशिल्लो पळय न्हू तो झाडू पावसाक हांगाच उरलो भायर. आमी मारून हांगाच दवरताले न्ही आंगणाक मारून, तो हांगाच उरलो पावसाक. आमी बी लक्ष घातलें ना. सो तो पिड्यार जालो पावसान सगळो. शेळो पळयात कसो जाला तो. पळयात भंय दिसता वचपाक बी. मातशी झाडां पळोवन येता. हे पळय हे अनंताचें झाड लायिल्लें तें आसा बरें. आनीक दसणीचें झाड ना, हे बी अनंताचेंच झाड. सो आमी दसणीचें झाड लायिल्लें हांगासर, तें बी खंय गेलें काय पळयता. पळय आय थिंक मुळ्यो लागल्यो काय किडे कितें तरी लागले तेका. कितें जालां पळय झाड. मातशें मुळाक न्ही निवळ करून घेता. आनी आनीक लायिल्लें हें पळय हांगासर सुकून गेलें. हे जे दिसता पळय तुमकां सुकलेलें, हें सुकलें पळयता. सो हेंच्यांनी मातशें मुळांकच निवळ केलां. हांगा आनी थंय मातशें न्ही मुळांनीच निवळ केलां. कित्याक की मच्छर कशीच दवरिना. आनी चाफ्याचें झाड जें आमी लायिल्लें पळय न्ही, दाखयता तुमकां पळय. हें गिमाच्यान हाडून लायिल्लें. हेणें 2 कडेन लायलां, हांगा आनी बांय कडेन, दोनीय जाल्यांत. हें बरें जालां हांगासर. सो मागीर हें करपाक जाय, मातशें निवळ करपाक जाय. ही पोरू लायिल्ली दसण ती बीन बरी आसा. सगळीं झाडां आसा, फक्त निवळ करपाक जाय. आतां न्ही निवळ करुना हांवें चड. मातशें हांगा 2च झाडां येयला म्हणून ती बी काडला. इंटेन्शनली अशें येवनाशिल्लें की काडपाकच येतलें अशें म्हणून. सो हेका लागून की कालच्यानच मातशें वत पडलां न्ही. सो जिवात बिवात खंयी आसल्यार भायर सरता न्ही वताची, तेका लागून चड निवळ करपाक वचूंक लागलें. हें सगळ्यांनी आतां निवळ करपाक जाय. आनी हें निवळ करता करता न्ही म्हाका ही पानां दिसलीं. ही जी पानां तुमी पळयता पळय ही पानां दिसलीं. मागीर म्हाका याद जाली की फाल्यां म्हाजो आयतार पुजोवपाचो. आनीक म्हाका म्हळ्यार जें कितें लागता पळय ना आयतार पुजोवपाक तें जाय म्हणून. सो एवरी इयर आमी न्ही मळार वयतालीं त्या सायडीच्यान. सो थंय वतालें हाडपाक. बट पळयता आतां सद्याक हांगासर कितें मेळटा जाल्यार, नाजाल्यार मागीर थंयच वचून हाडपाक पडटलें. फाल्यां आयतार पुजोवपाक जाय न्ही अशें म्हणून. पळयता हांगासर कितें कितें आसा तें थोडेशें. सो आमी वयतात. खंय वयतात तुमकां सांगलें, उदळ थंयच वयता. कितें करता हें दुल्ला पण वचना. हे रेनकोटाक चितो येयलो खंय चितो. ओके बरं आनी धाकटो चलो आसूं यो. अफसोस की बात है. 2 चुकों घातलें जाल्यार रेनकोट. आपणालो बरो फुगो बी घातलेलो तो एकदां चित्तो पडल्यार वचना. सो म्हाका हांगासर न्ही थोडेशें मेळटलें. आमच्या हांगासर न्ही दुर्गाक जाता ही पानां आनीक हे विथ फ्लावर्स. आनी
पळोवया कितें मेळटा जाल्यार. मळार आयले आमी पळयता कितें मेळटा जाल्यार. म्हटल्यार अंदू पावस भरपूर न्ही, वत पडलेच ना कितें किल्लोपाक बीन. असं जाल्यार पळोवया. मेन म्हटल्यार म्हाका शेरवडा पानाची शेरवडाची फुलां जाय, ती ऑरेंज येल्लो कलर. पळोवया आसा जाल्यार. काय बरें पळय, मस्त. जे कोण डेली रावता पळय तांकां बेजार येता असले पळोवपाक. रान रान कोण न्यूली अशें येता पळय न्ही, तांकां बरें दिसता. म्हाका बी पयलीं बरें दिसतालें सगळें ग्रीन ग्रीन पळोवन. आतां सदांचें जालें न्ही, आतां तितलो व्हॅल्यू उरना. पावस पळयात वयर कसो काळोख केलो तो आमी येतकीर. पावस ना वत असो म्हणून आमी एकूच सत्री घेवन रेनकोट बी दोगांयनी हाडूना. पळया शेरवडा पानाचें झाड आसा. फुलां जाय म्हाका. आनी कितें कावळ्याचे फोव आसा ते काडटा. मागीर दाखयता तुमकां घरा कडेन वयतकीर कशें कितें तें कितें कितें काडलां तें हांवें. हा पळय गोळो मारपा लागलो. हांव बी काडून घेता. ही फुलां जी आसा पळय न्हू शेरवड्याची, ती जाय आसता फाल्यां. मेन फुलां असली 2 जाय आसता. 2 आमी कोन करता न्ही, ताका लागून. एक मेळ एक ना. काल नागपंचम जाली न्ही. काल काय पयर जालें नागपंचम? काल काल सो ताका लागून लोकांनी सगळी पत्री व्हेली, फुलां बिलां व्हेली काडून. हेका पळय. सो तुमी न्ही म्हाका कमेंट करून सांगा की कोणाक कोणाक हो प्लेस याद आसा. लास्ट टायम जेन्ना रुक्षू आनी आमी येयल्ली पळय न्हू तेन्ना हो प्लेस दाखयल्लो तुमकां हांवें. बट फरक इतलोच की तेन्ना उदक नाशिल्लें, आतां उदक आसा. इतलो मस्त पळयात व्हांवता. व्होळ व्हांवता. कसलो तरी व्होळ म्हणटा हेका, नांव आसा कितें तरी. कसलो व्होळ म्हणटा रे हेका? रुक्षून पयरूच म्हाका येयले त्या दीस सांगलें की हांगा या उदक भरला मामी अशें म्हणून. कोणाक वळू? गडगडे का बडबडे व्होळ कितें तरी. सो पळयात व्होळ काय बरो व्हांवता तो निव्वळ उदक बीन. या रे ते आतां या. हेका रोखडो बेजार येता. करतली कितें? मातशें पांये बुडोवन शुद्ध जावपा मेळटलें. सो बरो व्हांवता हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान. मस्त त्या दिसा आमी हांगा बसून फोटोज बीन काडलेले. पात्रांव आमगे हें काडटा. कितें 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 काडटा. कितें काडटा गो? अशें पळय मुगो. पत्री काडटा. फाल्यां पत्री काडटा खंय. पत्री घेवन येयलें हांव आनी भायर लायलें हाडून. घरा हाडूं जायना न्ही ती, सो ताका लागून भायल्यान लायल्या ते सायडीच्यान गॅलरी भायल्यान. सो थंय दवरल्या. ती मागीर फाल्यां धुवन बिवन भितर हाडून मागीर तेजी सोमती डायरेक्ट पुजा करपाची. तशें हाडून दवरिना म्हणटा न्ही ताका लागून. तर आतां न्ही पत्री जी आसा पळय न्हू, जेका म्हळ्यार आयताराक जे पुजेक वापरता पळय ताका आमी पत्रीच म्हणटात. एक्चुली पत्री म्हणल्यार बेल शेरवडा पानां तांकां पत्री म्हणटा न्ही. बट जे जे कितें आयताराक पुजेक वापरता पळय न्हू ताका आमी पत्रीच अशी म्हणटा. आनीक मेन गोश्ट म्हळ्यार अशी की पावस जो आसा पळय तो कंटिन्यू पडत आशिल्लो न्ही. पावस पडलो आनी वत पडलें न्ही जाल्यार कितें अशें किल्लोन बी बरें येता पळय. सो इतलें कांय किल्लो ना. जे कितें थोडेशे मेळे पळय न्हू ते घेवन येयले हांव. आतां
जशें की तुमकां एवरी टायम सांगता पण तशें आतां परत बी सांगता की जावं ती रेसिपी आसूं जावं ती कितें सेलिब्रेट करपाची पद्दत आसूं, प्रत्येक गांवची आपापली वेगवेगळी पद्दत आसा. जें कितें हांव यूज करता आयताराक तितलेंय सगळेंच तुमी यूज करतली अशी ना. थोड्योश्यो गोश्टी अश्यो बी आसतल्यो ज्यो तुमी यूज करना आसतली बट आमी करता. सो ताका लागून अशें एक्झॅक्ट सांगपाक शकना न्ही की ना हेच यूज करता तेच यूज करता अशें म्हणून. कोण तरी म्हाका पयर कमेंट केल्लो की आयताराक पुजेक कितें कितें वापरतात पळय न्हू तें सांग अशें म्हणून. बट आतां जें कितें हांवें हाडलां पळय न्हू तें अशेंच हाडलां की जें पावसाक किल्लता तेंच हांव घेवन येयलां. बारीक बारीक अशें व्हडलीं व्हडलीं झाडां न्ही बारीक बारीक अशें. सो तें हाडलां मागीर फाल्यां घालता पळय तेन्ना तुमकां कळटलें दिसतलेंच न्ही. आनी अशें बी ना की थोडी आतां पळय लोक कामाक बी वता जावं जी सिटीनी रावता तांकां न्ही अशें करून वचोन हाडपाक मेळना. म्हणल्यार अशें आतां हे सगळे गांवाक रस्त्या सायडीन किल्लता म्हणून ओके मेळटा. बट थोडीशीं लोक अशें आसता जी सिटीन रावता जांकां हे सगळें मेळना आनी पॉसिबल बी जायना हाडपाक अशें. त्या लोकांक हांवें पळयलां जेन्ना हांव कामाक वतालें पळय तेन्ना म्हाजे एक फ्रेंड आशिल्ले जे फ्लॅटान रावताले सिटीन आनी तांकां मेळनाशिल्लें अशें कितें सोदल्यार सुद्दां. जाल्यार ते कितें करताले 5 तरेची पानां कसले झाडाची न्ही 5 तरेची पानां बेल पत्री म्हटल्यार हे शेरवड्याची पानां बेल बील ते सगळें हाडटाले आनी ते सगळें घालून पुजा करताले. म्हटल्यार ते अशें म्हणटाले की झाडां जी आमकां आतां कितें नेचराची पुजा न्ही ती. सो ते नेचरा रिलेटेड कितें कसलीय मेळ्यार जाता अशें म्हणून ते करताले. मनांतल्यान करताले बट तशें करताले. सो अशें ना की आतां म्हाका मेळटा म्हणून तुमकां बी पॉसिबल आसा सगळें अशें ना न्ही. थोड्योश्यो गोश्टी ज्यो म्हाका मेळ्यो त्यो हांव घेवन येयलां आतां दवरल्या. फाल्यां जेन्ना पुजा करतले पळय तेन्ना तुमकां दाखयता. आनी आमी जेन्ना काडटाली पळय तेन्ना भरपूर काळोख करून सामको पावस येयलो. पावस व्हडलो पडूना बट काळोख करून येयलो ताका लागून आमी येयली मागीर बेगीन. आनी हरयाळी तुळशी पानां जें कितें आसा तें फाल्यां काडटलें तें आमच्या हांगासर आसा न्ही. सो चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडियो बी हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां म्हटल्यार आयतार पुजेचो व्हिडियो जो आसा पळय तो घेवन. हो पळय म्हाका कसो पळयत तो कित्याक पळयत रे तूं म्हाका आतां म्हळ्यार बाय म्हणपा लागून वेट करतालो. हाय म्हणल्याच ना. सो चलात तर मेळया फाल्यां सांजचे असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग आनी संडे पुजेचो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय म्हण रे. बाय बाय.